नमस्कार, गोमतक टुडेंत येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर घरांक दिवचे नात लायट आनी उदकाचें कनेक्शन। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण जातली कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्ल्या दीपश्री गावसाक 2 दिसांची पुलीस बंदखण। जाल्यार पुजा नायकाक न्यायालयान बंदखण काल सोंपिल्ली पुजाची पुलीस बंदखण। कॅश फॉर जॉब स्कॅमांत आमदार मंत्र्यांचो हात, आम आदमी पार्टीचो आरोप। न्यायालयान आयोगा वरवीं चवकशीची केल्या मागणी। भंडारी समाजाची नव्यान वेंचून हाडिल्ली समिती पुरायेन बेकायदेशीर, सांगता आदोगाद अनीश बकाल। जिल्लो निबंधकाड दाखल केल्ली याचिका 10 नोव्हेंबरा उपरांत घेतली सुनावणी। पंचायतीन दर एका घरांत वचून एकठांय करचो कोयर। ह्यान फुडें रस्त्यार उक्त्या जाग्यार नाल्यांनी कोयर दिसूंक फावना, मुख्यमंत्र्याची पंचायतीन खर शिटकावणी। केळशी ते मडगांव मार्गार बशींचो उणाव। बशी नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांची गैरसोय। सरकारान ह्या मार्गार बशी सुरू करच्यो म्हूण थळावे लोक तशेंच सरपंचाची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या घरांक ह्यान फुडें लायट आनी उदकाचें कनेक्शन दिवप बंद करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली। हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही। आमी न्ही, हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली, एक बरें जालें। कित्याक इलिगल घरां आनी कनेक्शनां मेळची ना, तिजे म्हणजे बाकीची सगळी निमतां अंडर हेल्थ एक्ट ना मेळची ना, बंद हायकोर्टान बंद केलें। हायकोर्टान ऑलरेडी सर्कुलर काडली गव्हर्मेंटान। इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन। सो गव्हर्मेंट टीचर इम्प्लिमेंट। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्ल्या पुजा नायकाक आतां न्यायालयान बंदखण फरमायल्या। जाल्यार दीपश्रीक 2 दिसांच्या पुलीस कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या। पुजा नायकाक दिवचल पुलिशेन जाल्यार दीपश्रीक फोंडें पुलिशेन अटक केल्ली। ह्या प्रकरणात नांव आयिल्लो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकारान आत्महत्या केल्या। उपरांत आतां पुजा नायकाच्या अडचणींत आनीक भर पडल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्ल्या दीपश्री गावस हिका 2 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायल्या। तिच्या कडल्यान 3 चारचाकी जाल्यार 2 दुचाक्यो जप्त केल्यात। जाल्यार पुजा नायक हिच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड सोंपिल्ल्यान पुजा नायकाक 2 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी फरमायल्या। पुजा नायकाक फाटल्या बुधवारा दिवचलच्या न्यायालयान 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनायल्ली। आता श्रीधर सतरकर आत्महत्या प्रकरणा उपरांत पुजा नायकाच्या अडचणीत आनीक भर पडला। आज फोंडा न्यायालयाकडे आसा, जे जाग्यार काल जी अटक केल्ली दीपश्री गांवस ही कॅश फॉर जॉब प्रकरणान ताका अटक जाल्ली आसली। आज तिका हांगा कोर्टान हजर केल्ले आसता। 2 दिसाचो ताका पुलीस कोठडी रिमांड दिल्लो आसा आनी मुखाल्लो जो तपास जो आसा तो पुलीस करता। पूण सद्याक तिची नांवार जी आसलेली एक स्विफ्टी कार, एक ग्रेटा कार आनी एक इवन 1 कार आनी 2 दुचाकी हांगा जप्त केल्ली आसा, पुलिसांनी ताब्यात घेतलेली आसा आनी इन्व्हेस्टिगेट पुलीस करता। मजगती सागर नायक हाचेर फोंडा पुलिशेंत गुन्हो नोंद जाला। सरकारी नोकरे खातीर टोनी नगर सावर्डेच्या सदानंद विठू विर्नोडकार हाचे कडल्यान 10 लाख रुपया घेतले म्हणून सागर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। फोंडा पुलिसांनी सागर नायक हाका ताब्यात घेवन रिमांडा खातीर न्यायालयांत धाडला। आमी फोंडा पुलीस स्थानकाचेर आसा, जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण चलता आनी सागर नायक हाजी पयलीं ताका अटक केल्ली आनी ताका जामिनाचेर सोडलेलो। परत राती उशिराक ताका रितसर एक तक्रार येयली की टोनीनगर सावडेच्यान ती सदानंद विठू विर्नोडकार हिणी तक्रार केली, दाखल केली की आपल्या कडल्यान 10 लाख रुपया जॉबा खातीर घेतलेले आसा। पूण ते काय जालें म्हणून तिणें कंप्लेंट केली, त्या आदारार ताका पुन्हा परत ताका कस्टडीन घेतलेलो आसा आनी आतां ताका रिमांडा खातीर न्यायालयान येल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर। कॅश फॉर जॉब स्कॅमान सरकारांतल्या मंत्र्यांचो हात आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो। ह्या घोटाळ्यांत जी 3 बायलां सापडल्यात तांचे फाटल्यान आनीक कोणाचो तरी हात आसा, तेन्ना ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन आयोगा वरवीं चवकशी करपाची मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकारान केल्या। हातूंत भितर सरकाराचो प्रत्येक मंत्री खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा
आणि आम्ही मागणी केल्ली, आम्ही म्हज्या ट्विटांनी सांगिल्लें, हांवें परत एकदां सांगता की हे जे स्कॅम आसा दिस इज नॉट जस्ट ओनली कनेक्टेड टू वन पर्टिक्युलर लोकेलिटी बट अख्ख्या गोंयांत आसा. मोर पर्टिक्युलरली 3 बायलां अरेस्ट जाता. इट इज कॉल्ड somebody has referred them as queen of scams. But is there another larger queen to this? Is something that needs to be unearthed as far as this particular scam is concerned. आमकां जी माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे काय लागींचे लोक जे चीफ मिनिस्टराक खूब लागचे लोक आसा तेय ह्या स्कॅमा भितर इन्वॉल्व आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसा. एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आसा हू इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन्स टुडे. डीजीपी कांयच खंयच वालोर ना आनी तोच ट्रान्सफरी करता. हे सगळे घडटा कारण सरकार हॅज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग द करप्शन लेवल दॅट हॅज इन्क्रीज इन गोवा. हे जर सगळे सारखे जातले जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे पडटले ऑफ अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज विथ 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजीस रिटायर्ड सो दॅट पब्लीक हियरिंग जावच्यो पडटल्यो. आणि सरकार म्हणटा चीफ मिनिस्टरान स्वता स्टेटमेंट केलो की पूजा नाईक हॅज कम टू लाईट बिकॉज ऑफ हिम म्हणून. The comfort level that Pooja Naik had to go to Chief Minister's house and offer bribes in exchange for a job is something which is alarming. भंडारी समाजाची नव्यान वेंचून हाडिल्ली समिती पुरायेन बेकायदेशीर आसा अशें आदोगाद अनीश बकाल सांगता. तशेंच देवानंद नायकान जिल्लो निबंधकांत दाखल केल्ली याचिका 10 नोव्हेंबरा उपरांत सुनावणेक येतली अशें ताचें म्हणणें. कशें आहा की ते वॅकेशन बॅन हाणें आसलें पळय ताणें कितें सांगलें की थंय हांगा ते कितें आसा ते रेग्युलर हाजे कडेन हें करा म्हणून. सो ते हें कांयच जालें ना. सो तांचें जें पळय कितें आशिल्लें तें आतां फुडें धुकल्लें. आनी जें पळय काल ताणें मेन्शन केल्लें तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक पळय सांगताले की ना आमी हायकोर्टान घातला ताका बेश्टून सोदताले. ते सगळें भायर हें तांचें हें कांयच जालें ना. सो ते आतां हायकोर्टान तेंचें कांय मेळोना रिलीफ. सो आतां मेन कितें आसा की ताका काडपाक सोदता रजिस्ट्राराक. ते तांचे फेल गेल्ल्या कारणान आतां 7 तारखेर जे पळय आतां हियरींग आसा आमचें ते 7 तारखेर ताकाच पावत आसा. सो कितें आसा ते 7 तारखेर ताजेच कडेन जातलें. ताज्या नंतर कितें हायकोर्ट नोटीस काडटा ते मागीर फुडें. तो थंय आसलो फुड्यान आनी तो जेन्ना हियरींग चलता तेन्ना ते आसलो तो देवानंद आनी तो पळ काडटा. कित्याक काय म्हणून आपल्याच्या गळ्यान आपुणूच हार घालपाक. आनी हो हार घातला आनी सगळे मिरवणूक काडटा. म्हणजे हे कितें तें ताकाच हे पळय कारबार कसलो तो सगळें इल्लिगल चलता आनी इल्लिगलाचे तो आपूण जालो म्हणटा. अरे स्क्रुटिनी 5 पर्यंत आसा जाल्यार तुजो कसो जालो तूं. स्क्रुटिनी जावंकूच ना कंप्लीट. तूं म्हणटालो कितें टायम जाय कितें फुडें धुकलपाकूच ते कितें तुजें इल्लिगल कारबार करपाक सगळो फेल गेलो. आनी लोकांक सगळ्यांक ताजी कितें ते पळय ते फसवणूक आसपाचो खेळ केला ताणें. कोयराचे योग्य तरेन वेवस्थापन करपा खातीर राज्य सरकार यत्न करीत आसा. दर वर्सा सरकारा कडल्यान कोयराचेर 300 कोटी रुपया खर्च जाता. मात पंचायती कडल्यान ताचो योग्य तरेन वापर जाल्लो दिसना. कचरो वेवस्थापना बाबतींत सरपंचांक इच्छाशक्ती आनी सचिवांक अक्कल आसप गरजेचें. आयज लेगीत कांय लोक रस्त्यार उक्ते सुवातेर कोयर उडयतात. पंचायतीन दर एका घरांत वचून कोयर एकठांय करचो. ह्यान फुडें रस्त्यार उक्त्या जाग्यार नाळ्यांनी कोयर दिसूंक फावना अशी खर शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. दोन्ही सीओ आणि म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन हे एक्झॅक्टली पुराय प्रेझेंटेशन आमच्या DOP, BDO, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, DME हाज्या सहित प्रत्येक जाण प्रेझेंटेशन दितले. एक 2-3 मॉडेल जे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंटान बरें काम करतात ते दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टरूय आपले प्रेझेंटेशन दितले. आणि कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल घालून आमी पंचायत आपली स्वच्छ दवरपाक शकता हाजेर वर्किंग सुरवात केला. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची मिटींग जी आसा पळय ती स्वता हांव किंवा आमचो मिनिस्टर कोण ती अटेंड करता. म्हणजे DOP मिटींग होल्ड करते आणि पुराय सगळी कडेन निवळ करपाचें काम आमच्या सरकाराच्या मार्फत जातलें. आणि खऱ्या अर्थात आमी ताका म्हणटा पळय न्ही स्वच्छ गांव सुंदर गांव हें जर सुरवात केली जाल्यार स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जातलें. गांव स्वच्छ पयलीं दवरपाक जाय. हांव जशें म्हणटा स्वयंपूर्ण गांव जालो जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. स्वयंपूर्ण त्या खातीर स्वच्छ गांव जालो जाल्यार स्वच्छ गोंय जातलें. तेजी सुरवात
ही आयच्यान जाल्यार इंक्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता, परत ब्लॅक स्पॉट, परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना, म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितूर अमेंडमेंट करपाची ती तयारी आहा पयली ही सरकारा कडल्यान दवरल्या. म्हणजे आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसत जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे एक 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसूर फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना. म्हणजे आमी 3 तरेन फंड दिता म्हटल्यार जाता. एक आमी डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक, दुसरें 15 फायनान्स कमिशन आनी तिसरें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आनी अर्बन, ह्या दोगांयकूय पयशे हे डायरेक्टली 3 तरेन दिता. पूण एक्चुली पयशे मोडपाक जाय, तशें पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी ते पयशे स्पेंडूच करिना म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. पण एनी हांव तांकां आयज तेंच्या लक्षान आयला एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. ह्या प्रेजेंटेशना उपरांत तरी कळटलें. आज हांवें 12 व्हिडियोकूय हांगा आपयले, सो दॅट व्हिडियोनी अंडरस्टँड केलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. प्रॅक्टिकली म्हाका त्या खातीर स्वताहून डायरेक्टर बरोबर घेवन एक काम करचें पडलां, जेणे करून ती सुरवात जाता. सांगलां आतां IDC आनी आमचो GWMC हेजेर आमी इंडस्ट्रियल वेस्ट ETP हे वेगळे ट्रीट करपाचें केलां. एकदां हांव आमचे ऑल म्हणजे MD IDC, GWMC MD आनी ऑल द सुपरवायजर्स ऑफ ऑल IDCs अशाच पद्दतीची मिटींग घेवन तोय कचरो खंय कितें वता हाजें एक सुपरविजन करपाचें आसा, ताचो प्लॅनिंग सुरू आसा. केळशी ते मडगांव मार्गार बशींचो उणाव आशिल्ल्यान तळाव्यांक बरेच त्रास जाता. ह्या मार्गान प्रवास करपा खातीर जायत्या प्रमाणात बशी नाशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा, नाजाल्यार लिफ्ट घेवन वचचें पडटा. वेळार बशी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांकूय बरेच त्रास जातात. तशेंच सगळ्यांक टॅक्सीन वचप परवडना. ताका लागून सरकारान ह्या मार्गार बसी सुरू करच्यो म्हूण थळाव्या सयत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान मागणी केल्या. केळशी ते मडगांव मार्गार बशीचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. केळशी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान जायते पर्यटक ह्या वाठारांत येतात, मात वेळार बशी नाशिल्ल्यान तांकांय त्रास जाता. थळाव्यांक लागच्या लागीं वतलो सुद्धा जाल्यार वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा. तशेंच बस आयलीच ना जाल्यार परते घरा वचचें पडटा म्हूण थळावे सांगता. संडे न्हू आमकां मिस म्हणजे सांजचो मिस जाता. भितर 115 तरी बस आसपा जाय आनी कितें जायत रोडाचेर आमकां कांय आसना. एका लिफ्ट घेवन आमी वचूं पडटा. पण आसल्या कितले फावटी कोतून वयता घरा कोसोन कितें लिफ्ट ना जावन मिसा मिस मागीर थिंग रस्ते रावल्यार मिस गेले काबार आनी मिसा सान एत्री पुसान आमकां गरो मेळना न्हू बस. थळावे आनी पर्यटकां खातीर केळशी ते कोलवा तशेंच केळशी ते मडगांव मार्गाचेर वेळार बशी घालप गरजेचें आशिल्ल्याचें पर्यटकांचें म्हणणें. Regular buses from all tourist places for all the tourists. Not everybody can afford taxis, and people like to travel with the locals. That's part of their holiday. So regular buses from Cavalossin to Colva, Cavalossin to Margao, and regular times needs to be sorted for people, for the locals also, as well as tourists. सगळ्यांक टॅक्सी वा मोटरसायकल पायलट करून वचप परवडना. ताका लागून सरकारान ह्या मार्गाचेर बशी घालच्यो अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें केल्या. कावेलोसीन इज अ व्हेरी ट्युरिस्टीक एरिया आनी आमकां आयज बसीस सारके चलनाय. हांवें म्हगेले लास्ट 2 वर्सां कितले पाटी हांवें मिटींग केल्ली, कितले पाटी हांवें विचारलें, कितले पाटी रेप्रेजेंटेशन दिलें, बट इश्यू कितें जाला, इश्यू नोबडी कोण कानार घेयना. सी तो सब्जेक्ट पंचायताक न्हू, बट म्हणजे कितें पंचायत कॅनॉट सॉल्व. सो आयतां तूं लोकां कडेन चयला आमी बस स्टॉप येयले, बस स्टॉप देखून चोय. हांव सांगत तुका लोक बसीन वयता, सगळ्या कडेन अफोर्ड जायना. आफ्टर कोवीड जालें म्हणटकीर कोरोनान लोकांगे जॉब गेलो आहाय, लोकांगेले लोक काल पासून भायर गोंय येयलो आहा. नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड गोईंग बाय टॅक्सी ऑर बाय बायक. पेट्रोल म्हारग जाल्या. सो बस सर्वीस म्हणजे आमगे रेग्युलर आयज आमगे भुरग्यांक त्रास जाता. आनी इम्पॉर्टंट कितें आमकां मडगांव ट्युरिस्ट एक फावटी आमी जायत वयतालो तो बंद जाला बस नाय म्हणून. दुसऱ्या डे कितें म्हणून सुद्दां आमच्या गोवोरमेंटाक आमगे लोकांक रेवेन्यू लूज जाता. सी बस आसलो जाल्यार रेग्युलर बस आसल्यार ट्युरिस्ट फ्लो जाता, मडगांव येता, मडगांव शॉपिंग करता. आयज तें बंद जालां. तुका ट्रॅफिक रस्त्यार चड जाता. सो इट इज अ बीग थिंग. यू आर बर्निंग मोर फ्युअल, यू आर ब्रिंगिंग मोर ट्रॅफिक ऑन द रोड and you are losing the business. So that's why I'm requesting the government. We have taken this issue and I thank you. This is a very common issue. So we will make sure that something is done. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.
अंदू उटा संघटनेक 20 वर्सां पुराय जाता. हे निमतान आयतारा 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार उटा संघटनेन व्हड सुवाळो आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्यांत राजकीय आरक्षणा सयत 9 म्हत्वाचे थाराव घेतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. तशेंच ह्या वर्सा सावन आदिवासी हितचिंतक पुरस्कार दिवपाचें थारायला अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. माझं पिंडच आहे आक्रमक. तो माझा सरकार असू दे, सरकार वेगळं आहे आणि माझ्या उटा संस्था जी आहे, उटा चळवळ आहे ती वेगळी आहे. ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होईल त्या त्या ठिकाणी मी स्वतः, मग ते माझं स्वतःचं सरकार असू नंतर आणखी काय, गोविंद गवडे उटा खंयच्या लिडराचेर अवलंबून ना. उटा आमच्या बारीक बारीक ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्यांचेर अवलंबून असत. कोण आयलो आणि कोण गेलो आणि मुखार कोण वतलो जो उटा संस्थेक लेन देन काय ना. उठा आज 20 वर्ष सतत आणि शेगीत आपले निस्वार्थपणान कसलो तर राजकीय स्वार्थ न कळत असताना निव्वळ समाजाच्या भविष्य आणि गोंयकार शेतकार आणि कष्टकरी समाजाचे हित पळयलेलें आसा आणि म्हणूनच आज उठाचो उठाव संपूर्ण गोंयच्या कानेकोपऱ्यांत. वनुच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार आमी जाहीर करतले. तेजे नाव आणि तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसाच ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजात तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करता. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. आणि हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात, आदिवासी हितचिंतक म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात. काही गोष्टी अजुनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आसात आणि वारंवार तेजो आमी पाठलाग करीत आसात. पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय किंवा वेगळे वेगळे जे अधिकारी जे आसात, लोवर लेवलाचे अधिकारी ते उच्च पदाचेर आसणारे सुद्धा राष्ट्रपती आसूं, पंतप्रधान आसूं, गृहमंत्री आसूं, आदिवासी कल्याण समाज मंत्री आसूं, गोंयचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा विंगड ते MP आसूं, हे सगळ्यांनी आमी आमचें निवेदन आमकां कितें म्हणपाक जाय तें आमी सगळ्यांच्या साबार गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात. तरी आसतना बरेचशो काही गोष्टी पदरान उडपाक जाय आणि ते पाडून घेवपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो एक महासंमेलन आमी घडोवन हाडपाचे ठरयलेले आसात. 10 नोव्हेंबर 2024 ह्या द्विदशक महोत्सवाक आमी ह्या दबाजाचे मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां मुखेल सोयरो म्हणून आपयलेलो आसात आणि त्याच प्रमाणे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव हांकांय आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. मजगतीत बिरसा मुंडा जयंती निमतान 15 नोव्हेंबराक राज्य सरकारान भौशीक सुटी जाहीर करची अशी मागणी उटा संघटनेन केला. हे संबंधी आमी उटाच्या सुवाळ्यांत अधिकृत थाराव मांडटले अशें प्रकाश वेळीप हांणी सांगले. की 15 नोव्हेंबर हो सुद्धा जो जन्मदीस आमचो एक महादेशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आणि वयाच्या 22व्या वर्सा ज्यांचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरसा मुंडा, ह्या बिरसा मुंडाची सुद्धा गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसा जशी झारखंड आसा, ओरिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले म्हणून गोवा सुद्धा जावची अशी उटाची मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फोंड्या नगरपालिकेची म्हयन्याळी बसका जाली. फोंड्या पालिकेच्या वाठारांत 4 बेकायदेशीर बंगार अड्डे आसात आनी ते स्क्रॅपयार्ड लोकां खातीर धोक्याचे जाल्यात. ते खातीर पालिका ते 4 स्क्रॅपयार्डाचेर कारवाय करतली अशें आश्वासन फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी दिली. आज फोंड्यान सबंद दिसता पळय सायनबोर्ड्स जे प्रत्येक आतां कशें आसा की ट्रेड लायसन काडलो की एकटो तो हे करता की बोर्ड करता की एक लायन तो 3-3, 4-4 अशे सुद्दां लायता. सो आयज आमी डिसायड केलें की एक प्रिमायसीस जर आसा तेगेली खंयची एक शॉप जावं एक शॉप जाल्यार एकूच ताका
बोर्ड लावपाक जणू काय मागीर फोंड्या सुद्दां संबंद नितळसाण बरी येतली आनी निवळ दिसतलें. आतां मुद्दम पळय तुमी एग्जाम्पल पळय हांगा सुद्दां सायडीक वचून जर पळयलें जाता की 5-6 बोर्ड अशे सगळे इवन रावंड बिल्डिंगे पळया पळय सगळे चड हें दिसता सामकें खासकट जाता सगळी कळ्ळें न्ही. सो ते डिसायड केलें कावन्सिलान आज की एकूच असो बोर्ड लावपाचो प्रत्येक जी प्रिमायसीस आपली कितें आसा तिका. ताजे उपरांत आमी इम्पोजिशन ऑफ हाऊस टॅक्स बेस्ड ऑन एन्युअल कॅपिटल व्हॅल्यू हें आमकां DMAच्यान आयलां की आतां ज्यो नवीन बिल्डिंग्स येतात कळ्ळें न्ही. आमचो पयलींचो हाऊस टॅक्स रेट जो आशिल्लो पर इयर तो 423 रुपया 36 पैसे पर इयर आशिल्लो. खंयचो आतां जी घरां आसा हाऊस सगळी आमी अजून पर्यंत कांय वाडयल्लें ना. सो तेन्ना आतां ज्यो नव्यो बिल्डिंगो येतल्यो पळय आतां न्यू जो कोण फ्लॅट घेता जावं ताका हे हांगात न्ही हे गोंयभर जाल्लें आसा. हे सगळे म्युन्सिपालिटीनी जालां ते DMA कडल्यान आयलां आमकां. सो पर इयर तांकां 2849.70 पैसा हें वर्साक तांकां हो टॅक्स आसतलो. सो हे नवीन फ्लॅटांका स्क्रॅप यार्डाचेर जे आसा जवळ जवळ 4 स्क्रॅप यार्ड अशी फोंड्यान आसा. आनी हांकां कांयच म्हणजे हांव तांकां कितेंच म्युन्सिपालिटीक ते सोड टोटल इलिगल आसा ती काडची. तांकां आमचे मुखार COA आसा पळय आतां आमी जाता तितले बेगीन ते स्क्रॅप यार्ड पळय आमकां तांकां नोटीस हाडून तांकां जाता तितले बेगीन आमी तांकां खाली करता. ते तांकां आमकां फोंड्यान तांकां आमी कशेंच दवरपाचें ना. चारी आमी स्क्रॅप यार्ड जे आसा ते काडटले. ते एक डिसिजन सगळे कावन्सिल आमचे जाल्ले आसा. आमकां विला नाका जड जाय अशें म्हणीत मंगळारा शिवोलेच्या थळाव्यांनी फामाद ऑशेर झरी लागसार चालू आशिल्ल्या बांदकामाक निशेध केलो. साबार फावट हे विशीं निशेध केल्या उपरांत निमाणें मुंबय उच्च न्यायालयान चालू आशिल्ल्या बांदकामाक तात्पुरती स्थगिती दिल्या. तशेंच उदका खात्याक ह्या झरीची 2 दिसां भितर पळोवणी करपाचो आदेश दिला. जेन्ना सुरवातूच जावन आसली आमी हो स्ट्रगल सुरू केल्लो. आमकां अशी आशा जाल्ली की बाबा आतां ते आनी फुडें सरचें ना म्हणून. कांयच ना. आमी आमच्या तरेन खूब ट्राय केली. आमच्या तरेन सगळी ट्राय केली. लोकांक घेवन गेले हांगासरले स्थानीक लोकांक मागीर एकदां म्हणटाले की आमी भायल्या लोकांक हाडले आनी कळ्ळें आतां हे सगळे आहा ते हांगासरले स्थानीक थोडे लोक आहा 50 वर्सां जालीं आतां उदक वापरता अशे लोक आसात. जाणट्यांक सुद्दां आमी अशें घेवन गेल्ले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केली एटलिस्ट ते काम आहा तें बंद दवरा म्हणून. आनी एटलिस्ट हें जें काम जर बंद उरलेलें तेजे पयलीं आमकां सगळो रिपोर्ट तयार जावंक जाय म्हणून आमी WRT कडेन सदांच सांगताले की रिपोर्ट आमकां दिया आनी ते कॅचमेंट एरिया आमी फायंड आवट करया. एकदां तर ते जालें तेतून क्लॅरिटी मेळ्ळी देन द थिंग्स वर ऑन देअर सायड ऑर ऑन आवर सायड कोणाच्या सायडीन आसा तशी. पण खंत अशी जाली की कोणेच आमकां कसलेच हे सपोर्ट करूंक ना. फायनली आमकां हायकोर्टा कडेन वयचें पडलें आनी हायकोर्टा कडल्यान खरेंच आमकां एक बरी एक सिग्नल दिल्लें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटाक खरें TCPकूय हेका सांगलां WRTकूय सांगलां हें सगळ्यांक सांगलां दाखयलां की हें जें आसा कन्स्ट्रक्शन जें आसा तेजें हें जें आसा ओवरऑल हेजेर कसो इम्पॅक्ट जातलो जावं हें तें तेंच्यांनी प्रूव करून किंवा सांगूंक जाय. We ask their cooperation to do what is factual. We don't want any favor. We are not asking for favor from anybody. What we are asking is, please tell us the ground reality. We have scientifically proven by given a geohydrology report proving where the aquifers are, which is the catchment area, what is the riparian flow, how the water flows down to the fields. So these have to be protected. Our whole objective is not only to stop this construction but also any other construction in this area to safeguard the spring. That is our only objective, nothing else. We are not against any individual, we are not against anybody. We don't have any garage, we don't even know who the builder is. We have come to know now who the person who is constructing through various RTI applications because we have been struggling to protect the spring for the last 7 months. पेडण्या तालुक्यांतल्या नागरिकांनी चांदेल हसापूर पंचायतीच्या सरपंचाक मेळून तुयेच्या नवीन हॉस्पिटला विशीं चर्चा केली. तुयेचे 100 खाटीचें हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन सुरू करप गरजेचें आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच तुये हॉस्पिटलाचें वेवस्थापन भलायकी संचालनालयाच्या खाला न करता गोंय वैजकी महाविद्यालया खाला करचें अशें पेडणेच्या नागरिकांनी मागणी केल्या. हॉस्पिटल जे तुवें नवें हॉस्पिटल बिल्डींग बांदल्या
ते GMCचे अंडर चालू जावचे, GMC लिंक टू GMC, जे करून GMCचे डॉक्टर्स ते हॉस्पिटल चलोवचे. सध्या जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस चलयता. म्हणजे आमकां फॅसिलिटी ते उद्देशान जे हॉस्पिटल बांदलेले GMCच्या अंडर चलोवपाचे तशेंच ते आसचे आनी तशेंच लोकांक तेजी सेवा मेळची हो आमचो सगळ्या पंचायतींक ही इन्फॉर्मेशन पावपा खातीर हो आमचो उद्देश. लोकांक अवेरनेस करता आनी आमी समजता की ज्या उद्देशान जे हॉस्पिटल तेंच्यांनी हांगा बांदलेलें ते फुडें ते करतले म्हणून. जर करिना जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेतले म्हणजे जनरल पब्लीक आमचे पब्लीक एज्युकेशन करपाक आमचे फुडले स्टेप आसतले. हे सगळे जे विनंती करता आमी पंचायतींक की तुमी ठराव घेवचे, हेजेर तुमचो जो कितें प्रस्ताव आसा तो तुमी घेवचो. आमकां वचत थंय कोणें आजून असो म्हणजे सगळ्यांचो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा, कित्याक ते हॉस्पिटलूच अशें हे तशें आसा, आमचो इश्यूच असो आसा की प्रत्येकाक तेजी गरज आसा. आपले जे कन्सर्न्स आसा ते मांडलेले आसा बरोबर, पण हातून कांयच कन्फर्मेशन ना की अशेंच घडटलें म्हणून. तेंचे थोडेशे तर्क वितर्क आसा, तेंचे थोडेशे संभ्रम आसा, पण ताका दिसता अशें जावचें. तेंची बरी मागणी आसा की अशें जावचें म्हणून, ताका कांय दुमत ना. पूण अजून पण सरकारान अशें कांय कन्फर्मेशन दिवंक ना अशें घडटलें म्हणून. आमी वी डोंट एनीबडी डोंट नो प्रेझेंटली गोइंग टू हॅपन. हो एक पयलो मुद्दो आसा. दुसरो कसो आसा, आमचे दोगूय जे आमदार आसा ते ऑलरेडी लोकां मदीं कन्सर्न आसा आनी तांकांय बी खबर आसा वॉट पेंडींग ऑफ पेंडींग सो तांचे पूर्ण ह्या लोकांकूय समर्थन आसा आनी तांकांय जाय की ज्या तरेन सरकारान ही आरोग्य दिवपाचो एक प्रयत्न केलो ती सरकार करतलो अशें आमी बी मानता. आतां कशें ह्या लोकांचो जे थोडेशे कन्सर्न आसा दिसता अशें तशें जातलें म्हणून तांकां सेवापय ते मेळिल्लें आसा आनी दोगांय आमदारांक मेळिल्लें आसा आनी आमदारान ताका सांगलें ह्या बद्दल की बाबा हे हॉस्पिटल जें आसा ज्या हेका ते उबें केल्लें तशें ते जातलें. सो हांवें ताका सांगलां आमचें तुमकां समर्थन आसा आनी आमी त्या दृश्टीन ताका पळयता की ज्या तरेन सरकारान हो प्रकल्प हाडलेलो तो तसोच जातलो, तसो लोकांक फायदो जातलो अशें आमी अपेक्षा दवरता. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.